सभापतीन आमदार लोबो आणि दिगंबराक अपात्रता याचिकेची काढली नोटीस. पक्षविरोधी कारवायो करता म्हण प्रदेश अध्यक्षान घाल्ली याचिका. 16 डिसेंबराक सुनावणी. सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमीन जाहीर केल्ले गोंयचे बेकारीचे 13% 70% इंजिनियर ग्रॅज्युएट. मुख्यमंत्री म्हणतात तरणाट्यांनी स्वतःचे स्किलिंग करचे. भारताक G20 अध्यक्षपद मेळप मोठी संद. चढ करून भारताच्या अमृतकाळात प्रधानमंत्र्याची संसद अधिवेशनात एंट्री. अधिवेशनात 25 विधेयकां. डिबेटीक टाइम ना म्हण विरोधकांचो बोवाळ. RBIन रेपो रेट परत वाडयली. शेगीत 5वे खेप. रेपो रेट 0.35% वाढली. 5.90% आशिल्ली ती 6.25% झाली. बँकेची घरा गाड्यांची रिणां म्हारग. मोपा विमानतळाच्या नामकरणात 2 तोंडांनी उलयता म्हण मोपा नामकरण समितीन म्हापश्यां सुदिनाची प्रतिमा लासली. सुदिना खंय भाऊ आणि पर्रीकर दोगूय सारखे. गोंयचे सायबर क्रायम युनिटान पोर्नोग्राफी हाताळपी फोंडेच्या तरणाट्याक उखल्लो. जामिनार सुटलो. ऑपरेशन पी हंटा सकयल युनिटान गोंयांत घाल्ल्यो 7 सुवातीर धाडी. महाराष्ट्र कर्नाटकाचो सीमावाद चडार. कर्नाटका महाराष्ट्र ST सर्व्हिस ठप्प. बेळगांवच्यान महाराष्ट्रांत वचूंक निपाणी देंवन दुसरी बस. बस स्टँडार पुलीस बंदोबस्त. बेळगावाक युनियन टेरिटरी म्हणून घोषित करात. महाराष्ट्र कर्नाटका सीमावादाचेर शिवसेनेचो संजय राऊत उलयलो. मोपा एअरपोर्टार प्रीपेड टॅक्सी काउंटराक ऑल गोवा टुरिस्ट वा ऑल इंडिया परमीट टॅक्सीनी नोंदणी करची. GTDCचो उलो. टॅक्सीचे सगळे डॉक्युमेंट व्यवस्थित जाय. आज सावन पणजे संवसारीक आयुर्वेदा काँग्रेस एक्सपो. आयुर्वेदाच्यो सगळ्यो गजाली कवर. चर्चा सत्र. 1-to-1 चर्चा. रिसर्च पेपर सादरीकरण. कला अकादमी तयार. देशांत कोविडाच्यो नव्यो 167 केशी. फाटल्या 24 वरांत 5 मरणां. एक्टिव्ह केशी 4000 वयर. गोंयांत नव्यो केशी 2. पणजे इमॅक्युलेट कन्सेप्शन ऑफ मॅरीचे फेस्त आज. प्रधानमंत्र्याच्या गोंय भोंवडेक लागून फेस्ताची फेरी 12-13 तारखेक धुकल्ली. धार्मीक कार्यावळी थारिल्ल्या प्रमाण. गोंय पुलिसेच्या 62 पुलिसांक मोपा विमानतळ पुलीस स्टेशन आणि मोपा ट्रॅफिक सेलांत ट्रान्सफर. 62 जाणांक वेगवेगळ्या पुलीस स्टेशना वयल्यान मारले ट्रान्सफर. बीजेपीचो आटापिटा फेल. 250 सिटांच्या महापालिकेत आप BJP परस 31 सिटांनी फुडें. 15 वर्सां महापालिकेत सत्तेर आशिल्ले BJPक देंवयून आप सत्तेर. गुजरात आणि हिमाचल प्रदेश विधानसभा वेंचणुकेची मतमोजणी आज. लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघाच्या पोटवेंचणुकेचोय निकाल आज. गुजरात निकालाचेर सगळ्यांचें लक्ष. 18 डिसेंबराक कतारांत फायनल गेम. आदी बॉलिवूड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण फिफा विश्वकपाच्या ट्रॉफीचे अनावरण करतली. सुत्रां म्हणटा फिफाच्या इतिहासांत पयलेच खेप. स्पायस जेटाच्यो बेळगांव एअरपोर्टावेल्यान फ्लायटी रद्द. बेळगांवसावन दिल्ली, हैदराबाद, मुंबय चलतल्या एकूण 13 फ्लायटींचे ऑपरेशन बंद. बेळगांवचो मुखेल शारांकडे तुट्टा संपर्क. नाताळाचो बोनेंजा. सरकाराची कर्मचारी आणि पेन्शनरांक 22 डिसेंबराक पगार. पेन्शन अर्थ खात्याक काडली अर्द. चीनी सरकाराचो निर्णय. असिम्प्टोमॅटिक कोविड दुयेंतींक घरांत क्वॉरंटायन जावंक परवानगी. लोक पेटल्या उपरांत निर्बंध लॉकडाऊन धोरणां घुंवली. चीनाच्या राष्ट्रीय भलायकी आयोगाची ऑर्ड. बांगलादेशान भारता आड जिखली वन डे क्रिकेट माळ.
दुसऱ्या वनडेत भारत 4 रन्सांनी हरलो. बांगलादेशाच्या मेहंदीची सेंचुरी.